खात्याचे अनुदानित पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सादरीकरण भासाभास आनी मतदान 2025-26 वर्सा खातीर अनुदानित मागणी पुरवणी बॅच मुख्यमंत्री मांडच्यो. Sir, on the recommendation of Honorable Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 25-26 first batch. Yes. आता आम्ही 2025-26 वर्सा खातीर अनुदानित पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच घेवया. मुख्यमंत्री आता हांव 2025-26 वर्सा खातीर अनुदानित पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जेका मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना तांणी ना म्हणचें. प्रश्न आसा आता सभागृहांत सादर केल्ल्यो 2025-26 वर्सा खातीर अनुदानित पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर करपाचें काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. 2025-26 वर्सा खातीर अनुदानित पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर जाल्यात. 2025-26 वर्सा खातीर अनुदानित पुरवणी मागण्यांच्या संबंधात पयलो बॅच गोंय विनियोग क्रमांक 4 विधेयक 2025 मांडपाक विचारून घेवपा खातीर मंजूर करपा खातीर द प्रोप्रिएशन बील 4 बील 2025 आता मुख्यमंत्री विनियोग क्रमांक 4 विधेयक 2025 सभागृहात दाखल करून प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for leave to introduce the Goa appropriation number 4 bill 2025. प्रश्न असा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. विधेयक म्हणचें. Sir, I request to introduce the Goa appropriation number 4 bill 2025. गोवा विनियोग क्रमांक 4 विधेयक 2025 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री विधेयका विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa appropriation bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक Speaker sir, bill explain करता. Bill explain करता. हे जे पहिले एक साइडीन एक हा, एक साइडीन दुसरा हा. तुमचे कितें धरून काडून टायप करून हे माइंड करून धाडलें दिसता. कोण वाचता जाणा तुम्ही. ओके घेवन बसपाचें. स्पीकर सर एक साइडीन पेज विशय हा, एक साइडीन विशय हा. अशी वाचप हां ते चुकोन प्रिंट तुझेच परते बी येवना मरे पळय. म्हाका तुम्ही म्हाका तशें धाडटा दिसता तुमी. म्हाका घाल धाडया म्हणून परतो. कितें स्पीकर सर. स्पीकर सर मातशें आमी सिरियस घेवंक जाय. हे गोंयचे पॅकेट ऑफ चिप्स हे चिप्स तुका सारकें हे पळय हे अशें हे पळय अशें ती एकच मिस्टेक एकूच जालें मिस्टेकीन सारकें मिस्टेकीन जालें सारकें दिलें म्हणटा तुका. येस हां गिरीश बाब गिरीश मुखेलमंत्री मार्क केला आमकां सारको. फुटबॉलान मार्क बी कशें करता हाका धाड म्हणलें. येस एक मिनिट स्पीकर सर गिरीश बाब हांव पयलीं उलयतां. स्पीकर सर इनिशियल बजेट सायज इज 28,162 कोटी of which 20,299 कोटी is towards the revenue expenditure and 7,863 कोटी is towards the capital expenditure. The budget estimated a revenue surplus of 2,403.71 crores. The current supplementary is totaling of rupees 985.47 crores, which is a 3.50% additional, of which 268.57 crores for revenue expenditure and 717 crores, 0.40 crores for capital expenditure. We had expected a total special assistance of rupees 900 crores under Government of India scheme as a special assistant of a scheme for capital investment. In the initial budget of the scheme, guidelines were yet to be formulated by the Minister of the Finance, Government of India. However, the guidelines is circulated in the month of April 2025. The Goa is eligible for more assistance to extent of around 1,600 crores, either around 700 crores additionally, which will be used for capital outlay. Last year, we have drawn more than 1,200 crores as a special assistance under this scheme, and this year, we have already drawn 450 crores as on date. With the supplementary provided, the revenue surplus projected reduced by 250 crores to around 2,150 crores, and fiscal deficit is expected to increase by about 600 crores to rupees 3,400 crores against the projection made in the initial budget. And with the GSTP projected of rupees 1.38 lakhs crores, and the fiscal deficit is expected to stay within the prescribed limit of the 3% of FRBM Act.
येस पुढे वचूया सुरेश बाब पास करपाचें मरे ते उलयता मरे उलोवंक स्पिकर सर स्पिकर ना सप्लिमेंटरी एका मिनिटान मरे उलय एका सप्लिमेंटरी मरे उलोवपाचें ना उलय कन्सिडर स्पिकर सर सप्लिमेंटरी डिमांड्सान आयज परत सप्लिमेंटरी येयलो स्पिकर सर हांव कित्याक सांगपाक सोदता कित्याक मातशें उलोवंक दिया उलय स्पिकर सर 2019-20 असो जो सप्लिमेंटरी बजेट आसलो तो 8.57 करोड जो आसलो आनी सेविंग त्या वर्सा उरलो तो 6,031.38 करोड 2020 आनी 21 ह्या फायनान्शियल इयराक सप्लिमेंटरी बजेट आसलो 1,090.27 करोड आनी सेविंग उरलो 4,102.68 करोड परत 2021-22 सप्लिमेंटरी बजेट आसलो 1,690.23 करोड आनी सेविंग उरलो तो म्हटल्यार 7,091.67 करोड 2022-23 जो सप्लिमेंटरी बजेट आसलो तो 1,898.17 करोड आनी सेविंग उरलो तो 6,608.88 करोड 2023-24 हांगा सप्लिमेंटरी बजेट आसलो तो 1,711.02 करोड आनी सेविंग उरलो तो 6,372.48 करोड स्पिकर सर हितून इतलेंच दिसता की सेविंग एक्झिस्टिंग आसा पण तरी पूण आमी सप्लिमेंटरी घेता हे प्रत्येक वर्सा सो गेल्या त्या वर्साचेय सांगले स्पिकर सर आतां आमी पळोवया जो सीएजी रिकमेंडेशन आसा फॉर गेल्या त्या वर्सा 23-24 हांगा स्पिकर सर क्लियर सांगला द स्टेट गव्हर्नमेंट मे रिव्यू द मेकॅनिझम सेट टू क्रॅब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर सप्लिमेंटरी ग्रांट्स आणि स्पीकर सर 2023-24 जो सप्लिमेंटरी प्रोविजन ऑफ रुपीज 1,711.02 करोड जो आसा इन 80 ग्रांट्स म्हटल्यार इतलो जाल्लो आसा स्पीकर सर तशेंच however expenditure incurred in 14 cases was below the original provision of rupees 7,416 crores स्पीकर सर तशेंच सप्लिमेंटरी प्रोविजन्स ऑफ रुपीज 562 crores in 14 cases include unnecessary मातसो इंटरप्ट करता ना स्पीकर माझे काबार करता स्पीकर सर हे अननेसेसरी म्हणून सीएजी रिपोर्ट आसा स्पीकर सर मातसो इंटरप्ट करता ताका कन्फ्युजन जातलें म्हणून सीएजी रिपोर्ट तो आत्ता पळय न्ही तो ताका मागीर वचूनी तेणी पयलीं जे सांगले पळय न्ही आमी सरप्लस बजेट आसा मागीर ताजें कितें म्हणल्या की सप्लिमेंटरी घेवं नाका इट इज एन ऑनगोईंग हांवें सप्लिमेंटरी घेवन ना मुखेलमंत्र्याक मातशें गडबड करची हांवें कितें जाला म्हटल्यार हेच्या पयलू कितें जाला कितली सेविंग जाल्या आनी कितलो सप्लिमेंटरी बजेट घेतला हे सांगला सर आनी जो सीएजी रिपोर्टान कितें सांगला पळय तेही सांगला हांवें म्हाजें कांय सांगना हे म्हाजें कांय सांगना गडबड करूं नाका गडबड करची न्हू स्पीकर सर तशेंच जो सप्लिमेंटरी प्रोविजन घेतलो 562 crores in 14 cases proved unnecessary हो सीएजी रिपोर्टान सांगला हांवें सांगना स्पीकर सर 7 केसीस जे आसा द एक्सपेंडिचर वॉज लेस दॅन 70% ऑफ ओरिजिनल प्रोविजन स्पीकर सर हो क्लियरली जो सीएजी रिपोर्ट आसा 2023-24 ह्या सीएजी रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेले आसा की सरकारान जो बजेट एलोकेशन करता तो सारको करपाक जाय आनी खंयचेय डिपार्टमेंट करता तो युटिलायज सारको करपाक जाय हांवें म्हणोना की सप्लिमेंटरी डिमांड घेवं नाका म्हणून हांवें म्हटलां फक्त कितें की सेविंग जाता इतली सेविंग जाता 6,372 ही इतली सेविंग जाल्ली आसा करोडाची सेविंग जाल्ली आसा आनी तुमी सप्लिमेंटरी बजेट त्या वर्सा घेतलो आसा 1,711 crores सो कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्हू हांव सिंपल म्हणटा की जेन्ना सेविंग जाता तेन्ना सप्लिमेंटरी बजेट कसो घेता सो हेका लागून जो डिपार्टमेंट जो सरकार आसा सरकारान हेजेर लक्ष दवरपाची गरज आसा फायनान्स डिपार्टमेंटान मुखेलमंत्री फायनान्स डिपार्टमेंटाचो हेड आसा सो हे हो एक मुद्दम तुमकां सांगला स्पीकर सर सप्लिमेंटरी बजेट जे आमी घेता हे डेव्हलपमेंट वर्का खातीर घेता डेव्हलपमेंट आमी हे कंटिन्युअस प्रोसेस आसा आमी जर सप्लिमेंटरी बजेट घेतले ना जाल्यार एडिशनल डेव्हलपमेंटाची कामां जी आसा ही नवीनूय घेवपाक शकचे ना आनी केन्ना केन्ना खंयच्याय एखादो प्रोजेक्ट जो आसा तो थंयसरूच उरूंक शकता तो म्हणटा तसो सीएजीन खंयसर तरी रिमार्क एखादो घातलो आसत जाल्यार एखाद्या डिपार्टमेंटाचो जो एक्सपेक्टेड जितको फंड्स दाखयल्लो ताका बजेटान प्रोविजन केल्ले तितूंतलो फंड्स खंय तरी उरला आसतलो हांव ना म्हणना बट सप्लिमेंटरी बजेट प्रोविजन जे आसा हे एडिशनल कामा खातीर खर्चच पडटा आनी इट इज एन डेव्हलपमेंटल वर्क जर फुडें व्हरतले आसत दीस इज फॉर द कॅपिटल एक्सपेंडिचर
विधेयक विचारान घेवचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आतां हांव विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता विधेयकांत दुरुस्त्यो नात प्रश्न आसा कलम 2 कलम 3 कलम परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that the Goa Appropriation Number 4 Bill 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विनियोग क्रमांक 4 विधेयक 2025 मंजूर जालात